विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। कुमारजुव्यां राखणी वणत बांदपाच्या कामाचें कुमारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकयकर हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। सुमार 2 कोटी ह्या कामाचो खर्च आसा। हें काम बेगींतल्या बेगीन पुराय करपाची आमची तयारी आसा। पंचायतीन तशेंच जनतेनूय ह्या कामाक सहकार्य करचें म्हण मागणी आमदार मडकयकरान केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर कुमारजुवेच्यान महेंद्र गांवकर। रिटर्निंग हॉलाची बांदकामाची सुरवात करपा खातीर जमलेलें आसा। कामां आतां आमी बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करपाची तयारेन आसा। हे सगळे कामा खातीर आमकां सगळ्या पंचायतीचो बऱ्या पैकी आमकां सहकार मेळटा, आनी लोकांचेय बी सहकार मेळपाची गरज आसा। म्हाका ताची तेणी हें काम बऱ्या पैकी करचें। ह्या आयच्या ह्या रिटर्निंग हॉलाचो जवळ जवळ एस्टिमेट जो आसा तो 2 कोटीच्या आसपास आसा। हें काम बाय जनिता मडकयकरान बी बऱ्या पैकी आपले वजन वापरलें म्हणून ते बेगीतले बेगीन। आणि हे रिटर्निंग हॉल नासलेले कारण गेल्या त्या पावसान सुद्दां लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा। आणि भाऊ खरें तुमच्या मुळे हे काम जाले बद्दल हांवूय ह्या सगळ्या लोकांक सांगता की हे बेगीचे बेगीन काम आमी तुमचे कडेन करून दाखयतले म्हणून। तशेंच भाऊ कडेन आनी एक मागता, आमी हांगासर तेन्ना हांगासले जे लोक हांगासले जे युवक आहा तांकां एक हांगासर एक शेड जाय भाऊ, तांकां तुमी ती एक शेडूय तेंची करून दिवची। हांगासर एक शेड जाय तांकां, दिसता ते म्हणटा सांगणा खातीर आमकां रावंक मेळटा। मागीर गणेश विसर्जना आमकां जाय पडटा। तशेंच व्हडे लोक सांगचे भाऊन कसलीच कुमारजुव्यां जी कामां आहा ती अजून धरूंक ना, डेव्हलपमेंटाची कामां कसलीच धरूंक ना। गरज आसा आनी हांगा जे आसा पळय ते इल्ले इल्ले करून डेव्हलपमेंट आमी जातले अशें म्हटलेलें, सो ते जावपाक जाय आनी आमी सगळीं मेळोन हेजो प्रयत्न करतलीं। आतां जे हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणटा तितून रिटेनिंग हॉलाचें जें आसा तोय बी एक तेजोच भाग आसा।